दीस ब्रेस्तार जुनाची 11 तारीख 2026. पयलें मसप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें मसप अध्याय 11 वळ 21b तावन 26 आनी अध्याय 13 वळ 1 तावन 3 पर्यंत. सोम्याचो आदार तांचे सोम्या आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतलीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानाक पडली आनी ताणें बारनाबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो वाडलो. उपरांत बारनाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. अंतियोकाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे: बारनाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपरायासोवें ल्हानवड जाल्लो मनाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बारनाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्ल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्ले उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 AB 3 CD तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक: जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक: जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगांचेर आपलें नितीवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक: जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकानशेक सगळ्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासीनो, सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा, उल्हासान गितां गावून ताका वाखाणा. श्लोक: जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. किन्नरी हातीन घेवन ताची स्तुती करा, विणे वाजोवन मधुर संगीत करा, तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पर रायाक जैत मागा. श्लोक: जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वसा आनी समेस्त परजांक म्हजें शीस करा म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव सर्वय काळ संवसाराचे अखेरी पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 7 तावन 13 पर्यंत. जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगलें, वेताना सर्गीचें राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. पयणाक भुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली कूड फावो. खंयच्याय शारांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस
थंय खुशयेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया आनी थंयसो भायर सरून वसासर तांगेर रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. ह्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. देवाचें उतर हें. म्हाका तुका क्रिस्ता नियाळ. आयची सुवार्ता जेजू ताच्या शिसांक भायर मिसावांक धाडचे विशीं आमकां सांगता. तो तांकां सांगता, वाटेक सडीत वस्तूर वा चिलाची गरज ना. उण्या वस्तू संगी पयण केल्यार पुरो म्हणून. कित्याक देवाचे रास परगट करूंक चड प्रामुख्यता दिवंक आसा, संवसारी वस्तूंक न्ही. जेजू सांगता, देवाचे रास लागीं पावलां. देवाची शांती आनी मोगाचे रास बेगीनच येतालें हें परगटीचें. पिडेस्तांक गूण करून तांचे ती दयाळाय आनी देवाची सकत दाखोवंक जेजून तांकां आज्ञा दिली. तांणी हें देणें धर्मार्थ जोडलेलें देखून धर्मार्थ दिवंक जेजू उलो दिता. तांणी खाणाचो हुस्को करचो नाका म्हणटा जेजू. कोणाच्या घरा ते वेतात त्या घरची जेजू विशीं आयकून तांकां कितें गरज आसा तें दितलीं. ही एक उद्देशान भरिल्ली सादी जिणी. आमी देवाचो पाटलाव करचो, आस्त आनी ग्रेस्त काय जोडूंक न्ही, बकार देवाचो मोग पासारूंक आनी हेरांच्या गरजांक पावूंक. आमचे भोवतीं आसच्यांक सोम्याची बरी खबर आमी परगटावंगी. ल्हान व्हड संगतींनी आमी सोम्याचे साक्षी जावंक साध्य आसा. देखून आमी वसुया आनी जेजूच्या शिसां बरी ताचो भावार्थ आनी मोग परगटया.